even after 4 months of the order of Supreme Court, the state government has not declared any action, nor has taken any action, nor has proposed any firm concrete action to restart sustainable mining in the state. Goa Forward Party leader Vijay Sardesai, who is a member of that CAC, has spoken of ordinance as a measure. Maharashtraवादी Gomantak Party's Sudhin Dhawlikar, who is also a member of the CAC, has spoken of filing a review petition before Supreme Court. And the third member of the CAC, Mr. Francis D'Souza, has preferred to proceed on a vacation to Portugal. Now, yesterday, another MLA of the BJP, Mr. Cabral, has spoken of filing an intervention application before the Supreme Court. Now, therefore, the voices in the CAC itself are speaking in different tunes. The people of Goa doesn't know what solution is the state government proposing to solve this mining issue. सावड्ड्या आणि धारबांदोड्या मायनिंगातले लोक धरण्याक बसल्यात. सरकाराकडे हांव मागता की जे आता हे जे आता बंद जाल्लेले आसा ते बेगीतल्या बेगीन चालू करचे म्हणून. कित्याक आता परिस्थिती पयले कडेन आसात. हे आता 2-3 महिने जाल्ले कडेन आसा. आता हे मायन बंद केले उपरांत सारकी बिकट परिस्थिती जाल्ले कडेन आसा. बेगीतल्या बेगीन तोड काडून हे मायन जे चालू आसा करपाची करची आनी हेच्या वयर सुसायड करचे आनी अशें हें पळोवपाक जायना. हेच म्हाका सरकाराक रिक्वेस्ट आसा. आमी जे आंदोलन चालू केल्लें आसा आयच्यान हांगा धरणां आंदोलन चालू केल्लें आसा. जो पर्यंत मायनिंग चालू जायना तो पर्यंत आमी हे धरणां आंदोलन म्हणटा तें चालूच दवरतले. कारण आमी सामके त्रासा पडल्या. ड्रॉप ऑनर तर सामके उपाशी पडपाची परिस्थिती आयिल्ली आसा. सरकाराचे दोळे उगडपा लागून आमी आयज कामगार लोक ट्रकवाले सगळे मेळोन धरणां धरल्या. आमी आयज आमच्या धारबांदोडा तालुक्यान आयज स्टार्ट केल्या आनी आमी जो पर्यंत आमकां ठोस आश्वासन मेळना तो पर्यंत आमी ही धरणां चालू दवरतले. पॉलिटिकल पार्टी आमच्या हितून कोण येना. आमी विदाउट पॉलिटिक्स सगळे एक जावन आमच्या पोटाच्या प्रश्नाक लागून हांगा बसलेले आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.